सगळ्यांत पयलीं आमचे मुरगांवचे लोक खूब लक्की म्हणटा आनी स्पेशली आमचे बायणाचे लोक, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणां एका टायमार आमकां एक खंय तरी वायट नांव आसलेलें, बट आयज तेज्या उपरांत आमचो ऑनरेबल आदलो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर पर्रीकरान तेणें जेन्ना ती एरिया थंयसून काडली, क्लीन अप केली, तेज्या उपरांत थंय एक बरो प्रोजेक्ट येयलो रविंद्र भवन, आनी तेज्या उपरांत खंय तरी बायणा बीच सदांच फाटीं उरतालो एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न. सो आमी खूब प्रयत्न केलेलो आसा आनी आयज बायणा बीच मातसो एक्टीव जाल्लो आसा. हांगा तुका वॉटर स्पोर्ट्स तितले लोक कितलेशे येता, मागीर हांगा न्यू इयराक आमी पळयलेले आसा हजरांनी लोक येता. तसोच आयज खंय तरी आमकां म्हणटा देवाचो दामबाबाच्या आशिर्वादान, आमच्या स्वामीच्या आशिर्वादान, आयज ब्रह्मानंद स्वामीच्या आशिर्वादान आयज तेंच्यांनी जो प्रोग्राम आसा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जे लास्ट टायम तेंच्यांनी मिरामार बिचार केलो, ह्या फावटी खंय तरी तेंच्यांनी बायणा बिचार केलो आसा. आनी अशे कितलेशे हांगा सन साधू येवपाचे आसा. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच बाकीचे मंत्रीगण, बाकीचे आमदार हे सगळे जाण हांगा विजीट जातले. आनी म्हाका दिसता हे सगळे साधू आनी स्पेशली आमचो जो सगळ्यांचो लाडको स्वामी आसा ब्रह्मानंद स्वामी, सो हेजो जेन्ना पांय ह्या जाग्याचेर लागतलो आनी सगळे सन साधूचे पांय लागतलो, म्हाका दिसता हो बीच जो आसा आमचो एक पवित्र जातलो. आनी हो प्रोग्राम जो आसा तो फक्त गोंयांत न्हू, ह्या इंडियन न्हू, हो वर्ल्ड वायड प्रोग्राम आसा. सगळे जाण ह्या प्रोग्रामाचे जो फेस्टिवल स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाची तारीफ करता, सगळे जाण वर्ल्ड वायड. म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या बायणा बिचाचें नांव वर्ल्ड वायड वयतलें. तेच्या लागून हांव मनाक आर्जनसून आमच्या स्वामीजीचो धन्यवाद म्हणटा की ही ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दिलेली आसा. म्हाका भितर एक इनवॉल्वमेंट जावपाक लागलें आनी तेच्या लागून मुद्दाम आयज आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें आमचे सगळे जाण येवन आयज आमचो इन्स्पेक्शन केलेलें आसता. आमची स्टेज खंय आसतली, अरेंजमेंट कशें आसतलें, कित्याक इट इज अ बीग वी एक्सेप्टींग मोर दॅन अरावंड 7,000 to 10,000 लोक जे हांगा उपस्थित रावतले. सगळे आख्खे गोंया भायले सगळे भक्तगण हांगा येवपाचे आसा. इट्स अ बीग थिंग. हांगा आमच्या समुद्राची आरती जातली, तो एक आमकां एक खंय तरी हें आसा. तशेंच हांगा सगळे जाल्या उपरांत सगळे भक्तगणांक आमचे स्वामी महाप्रसाद दवरलेलो आसा. अशें तेंचो वेगळ्या वेगळ्या भाशेचो प्रोग्राम आसतलो. डिटेलान ते सांगतले कसो कितें प्रोग्राम आसतलो. पूण आयज एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दिवन सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की पार्किंगाची वेवस्था, हांगा सेक्युरिटीची वेवस्था, हांगा आमची सगळी बाकीची बीच क्लिनिंगाची वेवस्था. हो प्रोग्राम एक सक्सेसफूल जावपाक लागून जे जे गरज लागतली ते प्रयत्न हांव करतलो आनी हो एक प्रोग्राम सक्सेसफूल करपाक आमी प्रयत्न करतलो. आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हेजो व्हडलो दिन हो खंय तरी देवानूच घडोवन हाडलेले आसा. आनी जे हांगा सगळे संतगण जे हांगा येतले स्वामी डिफरंट गोंयचे आसतले, तेजे भितर गोंयचे भायलेवूय हांगा येतले, संत येतले, तेंचे सगळ्यांचे पांय हे बायणा बिचार म्हाका दिसता हे सगळे पवित्र जे पुण्य आसा ते आमकां मेळटलें. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय सच्चिदानंद. सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्याच्या आशिर्वादान हो कार्यक्रम हांगा घडटा आनी 9 तारखेक आमचो सगळ्यान व्हडलो कार्यक्रम हो ह्या गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचो. आनी त्या दिसा सकाळीं फुडें स्वामीजीचें आगमन जातलें. हांगा दामबाबाच्या मंदिरा कडल्यान रॅली जातली, मागीर हांगा अरायवल जातलें हनुमान मंदिरा कडेन, आनी मागीर हांगा यज्ञ जातलो. आमची महिला यज्ञ करतली, समुद्राच्या काठाचेर यज्ञ जातलो आनी थंयसर समुद्र पुजन जातलें. आनी तेच्या नंतर स्वामीजीचें आगमन जातलें स्टेजीर. आनी स्टेजीर जाल्या उपरांत थंयसर योगाचो कार्यक्रम जातलो, जे गोंयांत बिचार तुमी अशें केन्ना चित्र पळोवंक ना आसतलें. यज्ञ जातलो, योगा जातलो, मागीर तेच्या उपरांत संगीताचो कार्यक्रम जातलो, आमचे शास्त्रीय संगीताचो कार्यक्रम जातलो. आनी तेच्या नंतर योगा जालो, मागीर समुद्र आरती जातल्यो, ज्यो तुमी पयल्या आसतल्यो हरिद्वाराक जाता, गंगा घाटार जाता, तश्यो गोंयांत आमच्या बायणा बिचाचेर जातल्यो. आनी फेमस बायणा बीच